धर्मदूतांचो इतिहास अवेस्वर 10 वळी 1 ते 30 आणि 3. पेद्रू आणि कॉर्नेल. सेजारियांत कॉर्नेल नांवाचो एक मनीस आसलो. रोमी लोस्कोराचे इतालियांनी म्हणलोले. पोल्टोनेचो तो शोधपोती आसलो. तो भक्तिवंत मनीस आसलो आणि आपल्या घोराब्याच्या सगळ्या मनशां बरोबर देवाक भोसतालो. लोकांक तो जायतो आदार दितालो आणि सदांच देवाक मागणें करतालो. एक दीस सांजेच्या सुमार 3 वरांचेर देवाचो एक दूत आपल्या घरांत भितर सरतालो आनी कॉर्नेल म्हणून आपणाक उलो करतालो तो ताणें दर्शनांत सारको देखलो. देवदूताक पळोवन तो कडकडलो. ताणें म्हणलें, कितें गा सायबा? देवदूतान परतीपाळ केलो, तुजी मागणी आनी तुजी धर्मदानां चोडून गेलीं आनी तुजो उगडास कसो देवा मुखार आसात. आतां पेद्रू म्हणलोल्या कोण एका सिमावांक आपोवंक जोप्पा नगरांत मनशांक धाड. तो एका सिमाव चामारागेर वस्तेक आसा आनी हाचें घर दर्याचे किनारेर. ताचे लागीं उलोयलो तो देवदूत बेतोच कॉर्नेलान दोगां चाकरांक आनी आपले सेवेक आसलोल्यांतल्या एका भक्तिवंत सैनिकाक आपयले आनी कितें घडलोलें तें तांकां सांगून तांकां जोपाक धाडले. दुसऱ्या दिसा ते आपले वाटेर आसतना आनी नोकरां लागीं पावतना दनपाराच्या वेळार प्रार्थना करूंक पेद्रू पाटोसार चडलो. ताका भूक लागली आनी तो जेवणाक रावतालो. पूण जेवण तयार जातना पवित्र आत्म्याचो भार ताचेर आयलो. स्वर्ग उक्तो जाल्लो ताणें देखलो आनी 4 कोणशांनी धरलोली आनी स्वर्गार तावन जमनी पर्यान देंवलोली एक व्हडली ओल कशी कितें ताणें देखलें. तिचेर आसल्यो संवसारांतल्यो 4 पांयांच्यो सगळ्यो मनजाती आनी जिवाणी आनी अंतरळावेलीं सुकणीं. तेन्ना ताका अशें म्हणटालो तो एक ताळो ताणें आयकलो, पेद्रू, उठ, मार आनी खा. पूण पेद्रून जबाब दिलो, ना सायबा, कदींच ना. ओ पवित्र आनी मेळ्ळें कितेंच हांवें केन्नाच खावंक ना. आनीक एक पावट त्या ताळ्यान ताका म्हणलें, देवान शुद्ध केलां तें तूं अपवित्र म्हणू नाका. हें अशें 3 पावटी घडलें आनी रोखडेंच सगळें परतून स्वर्गार उबारून गेलें. ह्या दर्शनाची समजणी कितें काय म्हूण तो चिंतूंक पडलो. इतल्या म्हणसर कॉर्नेलान धाडलोले मनीस पावले. सिमावाचें घर खंय काय म्हूण विचारूंक ते दाराच्या उंबऱ्यार थांबले आनी उलो करून पेद्रू म्हणलोलो सिमाव थंय वस्तेक आसा काय म्हूण तांणी विचारलें. पेद्रूचें लक्ष अजून दर्शनाचेर आसतना आत्म्यान ताका म्हणलें, हे पळय, ते एक मनीस तुका सोदतात. उठ, सकयल देंव आनी तांचे बराबर वच. फाटीं फुडें सरूं नाका, कित्याक हांवेंच तांकां धाडल्यांत. सकला देंवन वचून पेद्रून त्या मनशांक म्हणलें, तुमी सोदतात तो मनीस हांवूच. कित्याक आयल्यात तुमी? तांणी जबाब दिलो, कॉर्नेल शोधपोती एक प्रमाणीक आनी देवाची भक्ती करपी मनीस
ताका जुदेवांची आख्खी पोरजा मान दिता. तुका आपणागेर आपय म्हूण आनी तुवें ताका कितें सांगचें आसा तें आयकून घे म्हूण देवान ताका आपल्या पवित्र दुता वरवीं सांगलां. पेद्रून त्या मनशांक भितर आपयले आनी तांकां वस्तेक दवरले. दुसऱ्या दिसा तो तांचे बराबर वाटेक लागलो आनी तांचे सांगाती जोपाचे थोडे भावूय गेले. आनीक एका दिसान ते सेजाऱ्याक पावले. आपल्या सोयऱ्यां आनी लागशिल्ल्या इश्टां सांगाती कोर्नेल तांकां रावतालो. आनी पेद्रू घराच्या उंबऱ्याशी पावतोच कोर्नेल ताका मेळूंक गेलो आनी पांयां पडून ताका नमस्कार केलो. पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उठयलो, उठ, तर हांवूय एक मनीस. उलयत उलयत ते भितर गेले आनी हांगा एकठांय जाल्लो तो खूब लोक तांकां मेळ्ळो. ताणें तांकां अशें म्हणलें, एका जुदेव मनशान एका विदेशाक एकटोवंक आनी तांगेर रावंक कितलें विटेचें तें तुमी जाणोत. पूण खंयच्याच मनशाक हांवें अपवित्र आनी मेळो म्हणचो न्हय म्हूण देवान म्हाका दाखयलां. ह्याच पासत तुवें म्हाका आपोवंक धाडतोच हांव फाटीं फुडें सोरो नासतना आयलां. तर हांव तुजे लागीं विचारतां, तुवें म्हाका कित्याक म्हूण आपोवंक धाडलाय? कोर्नेलान जबाब दिलो, 3 दीस जाले. हेच घडयेर म्हज्या घरान सांजेच्या 3 वरांचें हांव मागणें करतालों. अवचीत जोगजोगीत वस्त्र घालून एक मनीस म्हज्या फुड्यांत उबो जालो. ताणें म्हाका अशें म्हणलें, कोर्नेल, देवान तुजें मागणें आयकून घेतलें आनी तुज्या धर्मदानांचो देवा मुखार उगडास जालो. तर जोपाक आसलेल्या सिमांव म्हणटा त्या पेद्रूक आपोवंक धाड. तो सिमांव चामारागेर रावता आनी ताचें घर दर्याचे किनारेर. त्या पासत हांवें तुका रोखडोच आपोवंक धाडलो आनी तुवें येवन बरें केलें. तर पळय, हांगा आमी तुजे मुखार एकठांय जाल्लीं आसांव. सर्वेस्परान तुका कितें सांगूंक फरमायलां तें आयकूंक आमी तयार आसांव.